प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोर वोड 20 ते 23 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 20 to 23। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव तुमकां सोद सांग, तुमी रोडटेलेत आनी पिरंगोतेले, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो। तुमी खंती बरीत जा, पूण खंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो सोद। एक बायल वर्सूत जावच्या वेळार आपलो वगत मोलोवन खंती बरीत जा, पूण भुरग्याक डोल दितोच संवसारांत एक मनीस डोल मोला तो तोसून तिका आनीक खोतीचो उगडास जायना। अशेंच तुमकां आतां खोत जाय, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतां आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीत जातलें आनी तुमची खुशालकाय हळूच तुमचे थंय काडून वचचो। तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे ना। हांव तुमकां सोद म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आपल्या शिसांक सांगता की तो थोड्या वेळान तांकां दिश्टी पडचो ना, पूण थोड्या वेळान तो तांकां दिश्टी पडटलो आनी त्या वेळार खोतीचे बदलेक तांकां मेळटलो संतोष। भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान आमी म्हणटा आमी खुशालकाय, आमकां खुशालकाय आहा, आमी खुशाल आसा। पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज एक उतर म्हणटा संतोष। आनी संतोष कसो आमकां मेळटा? संतोष म्हणजे कितें? संतोष म्हणजे आमी जाणो की कितेंय आमची परिस्थिती जावं, शेकी आमची परिस्थिती जी आहा ती तशीच आसची ना, आमकां एक जैत मेळटलें। कित्याक हें जैत जें आमकां फावो केलां आमकां पयलेंच सांगून दवरलां, देखून आमकां संतोष आसा। जेजू फुडें 21 वडीन कितें म्हणटा आयज? एक बायल परसूत जावच्या वेळार आपलो उगत पावला म्हूण खोंती बरीत जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारान एक मनीस जल्मला म्हूण संतोसून तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना एक बायल गर्भेस आसा, ती जाणो 9 म्हयने तिका तें भुरगें आपल्या कुसव्यान धरून जेवन पडटा। खूब त्रास जाता, सकाळींचें, दनपारचें, रातचें, पाटयेन कुडीन इतली दूख आसता, कितले तिचे कुडीन बोदलाव जाता। ती बरी दिसताली जाल्यार तिची आख्खी कूड दुसरेच भाशेन जाता, ती मोठी जाता आनी खूब त्रास तिका भोगचे पडटा। पूण भाव भयणीनो, शेकी एक बायल जेन्ना आपल्या भुरग्याक जल्म दिता, ती आतां तो हुस्को करिना, कशे भाशेन दिसता, कशे भाशेन ती आतां इतले त्रास भोगल्या। कित्याक आतां जेन्ना तें भुरगें जल्माक येता, ते खोंतीचे उगडेस ती आतां विसरता आनी आतां ती संतोष बरीत जाता। आनी जेजू म्हणटा आयज, जेन्ना आमी जाणो की ताणें खुर्सार वचोन आमकां एक जैत दिलां, ताणें खुर्सार वचोन आमकां जें वायट फावो जालां तें तो भोगला। जेन्ना आमी हेमकोणान वचपाची आसली ना आमच्या पातकांक लागून आमी जेजूचेर बाबार दवरला, ताणें आमचे पासून खुर्सार कितें केलां तें, आनी आतां आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता, तेन्ना आमी संतोष बरीत रावता। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी संतोष बरीत रावपाक कितें गरज आमकां गरज देवाच्या उतराची। कित्याक जेन्ना एक उदाहरण दिता, समजा आमकां दोतोरान सांगलें की आमची कुडीन कसले त्रास आसा, कसली पिडा आहा, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा कडेन वेता आनी दोतोर आमकां सांगता की आमचे पिडेक लागून आमी चड दीस ह्या संवसारांत जियेची ना, आमी मोत्तेले म्हणून, पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर पयली चीट पेद्रूची 2:24 सांगता आमकां की ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या। आमी जाणो की जेजून आमच्या खुर्सार आमची सगलो पिडारो उबारला म्हणून
आता आमची चोत्राय त्या उतराचेर हा म्हणून ते जेजून आमचे पासत केला ताजेर आमची चोत्र हा म्हणून आमी आता स्वतस्फरीत रावता, आमी देवाक आर्गां दिता आनी शेकी जे दोतोरान सांगलें तें घडोवन येना, पूण जे जेजून सांगलां आमच्या जिवितांत ताजे उतरां वरवीं तें घडोवन येता. आमकां पेकोवणी मेळटा, आमी मरना पूण आमी जियेता. आनी हो संतोश जो आमचे कडेन आहा, कित्याक आमी जाणो आमकां ती माहिती आहा जेजूच्या उतराची, जेजून आमचे पासत कितें केलें तें. आतां आमी एक संतोषभरीत जिवीत जियेता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी संतोशान खरेपणी हे संतोषकायेन आमी हें जिवीत जियोंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची सोजमणी, आमकां जाय देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. खूब फाटी भाव भयणीनो इग्रोज मातेन आमी खूब देवस्पण करता, मागणे करता, सगळे आमी करूंक जाय. मागणे आमी करपाक सगळे चॅम्पियन आहा, मागणे करीत आहा. आमी सगळे मागणे केले, देव आमचे उतर मागणे आयकतलो आनी शेकी आमी इतले मागणे करून इतल्या लोकांक आमी मागणे करपाक सांगून आमचो कोण आमच्या फॅमिलींतलो आमचो कोण लागीं आहा तो भायर पडटा आनी मागीर आमी देवाक शिंता. वा आमी शिणोना जाल्यार आमी म्हणटा देवाक त्या मनशाक आमच्या फॅमिलीतल्या मनशाक देवाक जाय स्वर्गात. भाव भयणीनो, ही सगल्यो फोटी, ह्यो सगल्यो ज्यो काणयो आमी आयकत आयल्या ह्यो सगल्यो फोटी. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी संतोष भरीत रावता, आमकां देवाच्या उतराची म्हायती आहा, तें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता. आतां आमी एक संतोषाचें जिवीत जियेता. आमी अशें जिवीत जियेता की आमी जाणो की आमकां जेजून जैत हाडला खुर्सार. ताणें जे आमकां फाव जालां तें भोगून आमकां आतां एक नवें जीव दिलां. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरया, जेजूचेर आमची चोत्राय दवरया. ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलां तें, कितलें संपलां तें आमचे पासत खुर्सार, ताजेर आमी नियाळ करुया आनी एक संतोष भरीत जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.